आसगावच्या आगरवाडेकर कुटुंबाचे घर मोडिल्ल्या प्रकरणाची मुख्य सचिवान चौकशी केली। हातूंत मुख्य सचिवान केल्ल्या चौकशे उपरांत हणजूण पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक प्रशाल नायक देसाय, उपनिरीक्षक संकेत पोखरे आणि नितीन नायक हांकां निलंबित केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की आता सध्या जे प्रकरण जे गाजता ते म्हटल्यार आसगाव प्रकरण, म्हणजे फाटले शनिवारच्यान हे जे प्रकरण आसा ते गाजत आसा आणि त्याच प्रमाणे ह्या प्रकरणात जायती कडक कारवाई जी आसा ती जो कोण ह्या प्रकरणात इन्वॉल्व आसतलो ताचेर कडक कारवाई आसा ती आपण करतलो अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आश्वासनूय दिलां आणि त्याच प्रमाणे काम सुद्धा चालू आसा। आताच जर आमी एक पळयत जाल्यार एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार चीफ सेक्रेटरी हांची चौकशी चालूच आसा आणि त्याच प्रमाणे चौकशी केल्या उपरांतूच आता हणजूण पुलिसेंतले PSI नितीन नायक, PI प्रशाल देसाय आणि संकेत पोखरे हांकां सस्पेंड केलेले आसा आणि हाचे फुडली जी कारवाई आसतली किंवा फुडली अपडेट आसतली ती आमी तुमच्या मेरेन घेवन येतली। पळयत रावात गोमंतक TV। म्हाजे बरोबर यश हडाळकर सयत हांव वर्षा आश्वेकर।